नमस्कार. गोवा मिटेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोवा बोर्डाचे 10वेचो रिझल्ट आज सांजे जाहीर जातलो. 5 एप्रिलाक कोविडाचे शिष्टाचार पाळून एग्जाम घेतिल्ली. 10वे खातीर 20,500 मायज भुरगीं एग्जामीक बशिल्लीं. पयले आनी दुसऱ्या टर्माचे मार्क एकठांय करूनच खंय फायनल रिझल्ट जाहीर करतले. एकूण 31 केंद्रांनी एग्जाम जाल्ली. 2009 केरी सत्तरी वाघाक मारलो म्हूण आरोप आशिल्ले 5 जाण निर्दोश. सत्तरी JMFCन तांकां निर्दोश सोडले. ह्या प्रकरणात राणा खात्यान सारखे पुरावे दिवंक ना म्हूण JMFCन निकालात म्हळा. 13 वर्सां उपरांत कोर्टान गणेश माजीक, नागेश माजीक, सूर्यकांत माजीक, अंकुश माजीक आनी भिवा गावसाक निर्दोश घोशीत केले. अयोध्येत राम मंदिराचे गर्भकुडीची बुन्याद घाली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान मंत्रोच्चाराच्या घोषांत बुन्यादी फातर बसयलो. गर्भकूड 20 बाय 20 फीट आसतली. राम मंदिराचे काम 5 ऑगस्ट 2020 सुरू जाल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बुन्याद घाल्ली. डिसेंबर 2023 मेरेन अयोध्येत रामलल्लाचे मुर्तेचेर पुजा अर्चा सुरू म्हूण सुत्रां सांगतात. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर्मणि तदंगत्वेन शिलास्थापन कर्म अहं करिष्ये. ओम चन्द्रगतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु. हस्ते गंध अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा गौरी गणपतिं ध्यायेत्. ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भाधामा त्वमजासि गर्भाधम्. अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन शासस्य शवागाः सुभद्रिकां कान्ते लवासिनीम्. केंद्रात मोदीच्या NDA सरकाराक 8 वर्सां जाली. ते निमतान गरीब कल्याण संमेलन 10 कोटी वयर शेतकारांचे बँक खात्यात PM किसान सन्मान निधींतल्यान 21,000 कोटी ट्रान्स्फर केले. हो 11वो हप्तो. गोंयांतूय केंद्राचे स्किमीचे लावार्थ्यांकडेन प्रधानमंत्री मोदीचो व्हर्च्युअल संवाद. 9 मंत्रालयांच्या 16 स्किमी विशीं चर्चा. अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में PM किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया. पैसा उनको मिल भी गया. और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है. वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे. मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं. अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं. मुख्यमंत्री सावंताचो प्रधानमंत्री मातृ वंदना गरीब कल्याण अशा स्किमीचे लावार्थ्यांकडेन संवाद. पणजे मिनेझिस ब्रागांजांत जाल्ले संवादान मुख्यमंत्र्यान स्किमींचो फायदो लावार्थ्यांक सांगलो. लावार्थ्यांनी आपले वैयक्तीक अणभव अडी अडचणी सांगल्यो. स्वताचो काम धंदो, आरोग्य विमो, जनधन, शेतकार निधी, सवलतीचे रीण, शौचालय स्किमींचे विशय आयले. बरें आसा. तुका PM किसान कार्ड मेळ्ळें? PM कृषी कार्ड हा माझ्याकडे सर. कृषी कार्ड आहा. तुझ्या अकाउंटाचेर पैसे येयले? येयले आता 10 हप्ते येयले सर. कितले हप्ते येयले? 10 हप्ते. कितले कितले पैसे? 2-2 हजार येता एक हप्तो. 2-2 हजार रुपया 10 हप्ते येयले. म्हणजे 10 दुनी 20,000 येयले सर आता. कितले येयले सगळे? 20,000 येयले. तुका जे 20,000 रुपया येयले ते तुका परत फारीक करपाचे ना.
बरोबर मरे? ते आमकां सर एका खत वापरता हा आमी ते कोणी दिले? प्रायम मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टरान दिले. उकडो तांदूळ एक्सपोर्ट कोण करता तुम्ही? तुम्हीच करता मरे? खंय धाडटा तांदूळ सांग पळोवया. हय त्या फार्मर क्लबाच्या वतीन खंय धाडटा तांदूळ तुम्ही? आयक तांकां सांग. तुमकां कळपा खातीर सांगता, त्यांच्या अभिनंदनूय करता. तांच्या फार्मर क्लबाच्या वतीन त्यांचो ऑर्गेनिक उकडो तांदूळ ते अमेरिकेक धाडटात. माझो एक गाडो आसलो खंय? हरवळ्या गाडो आसलो. बरें, कितले लोक घेतले? 10,000. कसलो गाडो आसलो तुजो? चायेचो गाडो. चायेचो गाडो आसलो. ओके, तुका कितले पर्सेंट इंटरेस्ट? 7% इंटरेस्ट. 7% इंटरेस्ट. कशें मेळ्ळें तुका? रोखडें मेळ्ळें काय मेळोंक ना? रोकडे मेळ्ळें. कोणी मदत केली? म्युन्सिपालिटीच्या प्रसाद म्हणून आसलो, तेणी म्हाका मदत. प्रसाद, बरो प्रसाद. प्रसादान मदत केली. फारीक केले लोन तुवें? 2 इन्स्टॉलमेंट उरलेले आहा. 2 इन्स्टॉलमेंट उरल्या. ओके, हाज्या पयलीं तुका लोन मेळटालें बँकेंतल्यान? तुका कोणूच लोन दिनासलो. लोकांचो खूप बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. प्रधानमंत्री कल्याण योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो स्किमी योजना ते हांगासर बेनिफिट्स घेता. मॅक्झिमम आमी प्रधानमंत्री अन्न महोत्सव हेत 6 लाखाच्या वयर बेनिफिशरीज गोंयांत आसा. हे पळोवन म्हाका खूप बरें दिसलें. इंटरेक्शन केले तेन्ना खुबशे इश्यूज येयले तुमचे मुखार. ऑलमोस्ट 16,000 शेतकऱ्यांक प्रधानमंत्री किसान निधी योजनेचो बेनिफिट. तुम्ही इंटरेक्शन केले तेन्ना खुबशे इंटरॅक्शन केलें तेन्ना कोणाचेच प्रॉब्लेम्स नाशिल्ले. कितें इम्प्रुवमेंटा स्कोप आनी ऑफकोर्स एक बारीक सारीक कितें इम्प्रुवमेंट आहा तितूर स्कोप केलो वयतलो. मान्सूनाचे ढग अरबी दर्या आणि कर्नाटकांतल्यान गोंया वटेन सरकता. 2-1 दिसात मान्सून गोंय कोकणात पाव येता. हवामान खात्याचो अदमास. गोंयाक 2 दीस येल्लो अलर्ट. जून ते सप्टेंबर 103% पावसाचो IMDचो अदमास. खराब हवामानात नुस्तेमाराक दर्यांत वचूंक बंदी. मध्यान राती सावन दर्या नुस्तेमारी हंगाम 61 दीस बंद. जेटी सील. कामगार घरा. आने वाले 2 से 3 दिनों में साउथ वेस्ट मानसून कोंकण एंड गोवा के कुछ इलाकों में भी पहुंचने के चांसेस हैं. आने वाले 2 से 3 दिनों में कोंकण एंड गोवा के कुछ इलाकों में भी साउथ वेस्ट मानसून का नॉर्थवर्ड प्रोग्रेस हो सकता है. 1 और 2 जून को वी आर एक्सपेक्टिंग फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर बोथ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा. जो नॉर्मल वैल्यू है ये सीज़न का वो है 87 सेंटीमीटर्स. और उसमें ही जो सेंट्रल कोर मानसून रीजन जो बोलते हैं सेंट्रल इंडिया में, उसमें ये अराउंड 106% भी हो सकता है. फाल्यां म्हणजे आप जेटीचे 100% बोटी बंद, कारण आमचो हें जो आसा 31 मे पर्यंत आमकां बॅन पिरियड 1 तारखेच्यान बॅन पिरियड स्टार्ट जाता. त्यामुळे आज ज्यो बोटी येतल्यो न्ही त्यो डायरेक्ट पार्किंग करतल्यो, जेटीर बंद. आनी फाल्यांच्यान आमचो डिझल पंप बी सगळे सील मारता. ते मामलेदार बी जे मनीस येता ते सगळे सील करून दवरता. हे कामगार आसा न्ही 99% कामगार हे घरा वता. बाकीचे थोडेशे रावता फाटल्यान, ते नेट रिपेर आनी कितें मेंटेनन्साक लागून काम पात्रांव लोक दवरून घेता तांकां. हे फावटी सिजन आमच्या बोटकारांचे एवरी सेंटरान पळयत जाल्यार एक बरें सिजन अशें जाला अशें आमी म्हणटा. आमच्या वास्को सेंटराचे ह्या खाऱ्यावाडा जेटीचे चडशे भागाचे सिजन बरें जावं. पावसाळी हंगाम सुरू जाल्ल्यान नुस्तेमारी खात्यान दर्याचेर जे नुस्तेमारी जाता तेजेर बंदी घातिल्ली आसा. ही बंदी 1 जून ते 31 जुलय पर्यंत लागू जातली. ह्या काळात दर्याचेर नुस्तेमाऱ्यान नुस्तेमारी करूं नये असे निर्देश नुस्तेमारी खात्यान दिल्ले आसात. गोंय फिशिंग बोट संघटनेचो अध्यक्ष जुजे फिलीप म्हणटा, बंदीच्या काळात भायर दर्यांत व्हडल्यो बोटी नुस्तें मारीत असतात, तांकांय खंय बंदी घालची. हिंगा तर आमी बंद रावले, आनी जर तर येवन भायली बोटी येवन चोरी तर हे नुस्त्याक घेवन डिस्ट्रॉय तर केले जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम इन फ्युचरान जातलो. सो हे भाशेन जावपा नाका म्हणून गव्हर्मेंटान एक विजील गव्हर्मेंटान म्हणटा त्या चोत्राय घेवपा जाय सारकी. मजगती नुस्तेमारी बंदीची तयारी करतानाच बेती मालीम जेटीर LED फिशिंगाची सामग्री सापडली. थंय नुस्तेमारी खात्याचे ऑफिसरूय पावले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. दोन 2007 सावन एकार एक स्कॅमा
आयचे घडयेक गोवा डेरी 55 ते 60 कोटी लॉसात आपाचो दावो. इतले जावनूय स्कॅमांनी दोशी संचालक परत डेरीची वेंचणूक कशें लडोवंक शकता काय म्हूण प्रस्न. थोडे उमेदवार खंयचेच निकशांत बसनात. सरकारान वेंचणूक प्रक्रिया थांबोवन प्रशासक नेमचो. चौकशी पुराय जाय मेरेन खंय वेंचणूक लडोवंक दिवचे न्ही. सध्या आताचे घडयेक आयच्या डेटीन ही डेरी आसा ती साधारण 55 ते 60 कोटी नेट लॉसान आसा. आणि आता इलेक्शनाक भायर सरले आमी आनी इलेक्शनाक कोण जे लोक ह्या डेरीच्या लॉसा खातीर जबाबदार आसा ते लोक इलेक्शनाक रावता. जवळजवळ 6 कोटीचो सुमार भ्रष्टाचार आशिल्लो. ताची चौकशी जावची म्हणून रमेश नायक म्हणटा ताणें कंप्लेन केल्ली आनी तेदे वेळा वयलो राजेश परवार हो असिस्टंट रजिस्ट्रार आशिल्लो गोवा गव्हर्नमेंटाचो. ताज्या अंडर हे चौकशी जाली आनी तातूंत प्रूव्ह जालें की ह्यो तिनूय गजाली खऱ्यो. आनी मजा म्हटल्यार आतां जे इलेक्शनाक जे उबे रावता तातूंत हेच लोक आसा. आतां आमी विचारपाक सोदता सरकाराक, जेदे वेळार तुमकां खबर आसा तुमीच इन्क्वायरी केल्ली, तुमच्याच बॉडीन ती इन्क्वायरी केल्ली, ताचेर आरोप जाल्ले, तांणी आन्सर दिवना आनी ह्याच लोकांच्या हातीन तुमी परती डेरी दितली. ह्या जे उबे रावल्या तातूंत कितल्याशा लोकां कडेन गोरवांच ना. मागीर हे कशें लायबल जाता. आमी रिक्वेस्ट करता आमी पार्टीच्या वतीन, आमी शेतकारांच्या वतीन की उपकार करून हाजेर प्रशासक नेमचो किंवा ज्या एमडीनी बरें पयलीं काम केलां, जे रिटायर आसतले, जाणे एडमिनिस्ट्रेशन बरें सांबाळा, अशा लोकांच्या हातीन ती दिवची. म्हणून ही चौकशी जाल्या शिवाय ज्या लोकांनी फ्रॉड केला, ज्या लोकांनी लुटला, ज्या लोकांनी ह्या परिस्थितीक पावल्या, असल्या लोकांक इलेक्शनाक उबे रावपा पासून वंचीत करचे. ट्युरिस्टांक सवाय भितर सेवेचे हायस दाखोवन लुटपाचे प्रकार वाडल्यात. असले प्रकार गोंयचे पर्यटनाक बादतले म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन उलयला. चंदगडच्या भुरग्यांक लुटपाचे प्रकरणात गोंय गाजता. मुख्यमंत्र्यान डान्स बार्रां बंद करपाची ऑर्डर दिवनूय बीच बेल्टांत डान्स बार्रां चालू आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. फुडें कांयच जायना जाल्यार आपूण फुडें सरतलो. आज जे जाला ते म्हाका दिसता भयानक गोश्ट गोंया खातीर आनी गोंयच्या ट्युरिजमा खातीर. चंदगडची केस जी जाली त्या भुरग्यांची केस जी जाल्या इज सिमिलर थिंग ऑफ सिंडिकेट्स ऑफ टाउट्स वीच आर ऑपरेटिंग ऑल ओवर गोवा इन डिफरंट एरियाज. वेदर म्हापशा जावं, पणजे जावं, कलंगूट जावं, बागा जावं, सगळ्या कडेन सिंडिकेट कितें करता, हे टाउट्स पयले वता आनी भुरगे कोण आसा तांकां मेळटा, वाटेर तांकां आडायता आनी तांकां पयलें दे शो देम द वर्ल्ड की एवरीथींग इज अवेलेबल हियर म्हणून. तांकां थंय जाग्यार व्हरता, मागीर तांकां बांदून दवरता, तांकां मारता, तांकां सगळें करता, तांचे कडेन पयशे उबारता. Using technology, they are actually stripping them of what they have, and I think this syndicate needs to be busted. हे पुलीस समज ना म्हणजे पुलीस तातूंत भागीदार आसा. असले पुलीस आमकां नाका गोंयांत. समज पुलीस एक्शन घेतले जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर एक्शन इज डन. डान्स बारां कशी चलता अजून, जेन्ना सीएमान ऑलरेडी आदेश दिलो बंद जावपा जाय, डान्स बारां कशी चलता अजून. एंड टुरिजम इफ नॉट स्पोकन इन द रायट सेन्स will have an impact in the long run and the short run. And similar action needs to be taken from here or ती महफिल सारकेली डान्स बारा जी चालू आसा और बाकीचे. आणि हे समज झाले ना, आय थिंक आय हॅव स्टार्टेड गोईंग ऑन साइट्स पर्सनली अँड चेकिंग ऑन दिस. हे समज एक्शन झाले ना, आय थिंक वी विल हॅव टू डू समथिंग ऑन आवर ओन टू डू दिस थिंग्स. पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन मांडप आनी हे ताजेर इमिजिएटली मुख्यमंत्र्याक सांगून चंदगड एपिसोड वो घेवन हाजेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा. मजगतीं चंदगडच्या भुरग्यांक लुटपाच्या प्रकरणात मसाज पार्लरांतल्या तिगा चलयांक पुलिसांनी धरली. 2 दिसां फाटीं तिगा तरणाट्यांक धरिल्ले. जाणांक अरेस्ट केल्ले. मागीर आयज आमी ती 3 चलयां आसलेली तेंच्या त्या हितून मसाज पार्लरान जे हुवर इन कनायमन्स विथ देम तांकां 3 जाणांक चलयांक आमी अरेस्ट केल्यात. तांकां प्रोड्यूस करतले आतां रिमांडाक प्रोड्यूस करतले तांकां. जे ओनर्स बीन वी आर ऑन अ लुकआउट फॉर देअर ओनर्स बीन. दे आर ऑल्सो मेड अक्यूज्ड. सो आतां सद्या ना ते एब्सकॉंडिंग ना. वील अरेस्ट देम ऑल्सो. नेटीव खंयचले ते खंयचो बायलां आसात ते बायलां ते दे आर फ्रॉम नॉर्थ इस्ट नेपाल. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. नाकेरी बेतलात पंचायत बिल्डिंगेची दशा जाल्या. नळे फुटल्यात. पंचायत घराक पावसांत मार बसत म्हूण भंय. ग्रामसभेक लोकांक बसपाक जागो ना. सरकारान पंचायत घर बांदून दिवचे म्हूण मागणी. 2013त गोल्डन जुबलीत दीनदयाळ पंचायत राज इन्फ्रा स्कीम काडली. तेन्ना पंचायत घराक फायल धाडिल्ली. उपरांत जाग ना.
9 वर्सांनी खंय रिजेक्ट केल्या. पंचायत घराची आखी फायल प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली. हाली ते सॉयल लेनिंगा लागून एक ते उरली, ताका लागून तो टेंडर जावना. ऑलरेडी सीएमान जेडीसून ऑर्डर परमिशन दिल्लें भूमिपूजन करा आनी स्टोन बी घाला म्हूण. ऑलरेडी तो स्टोन फ्लायट बी केलो ते आमकां आसा. तेजे फाटल्यान मागीर इलेक्शन येयलें आनी ती टेंडर जावना. आतां इलेक्शन जावन टेंडर जावपाक सीएमा फायल आहली पूण सीएमान ती रिजेक्ट मारल्या. आमगे 2013 जेन्ना पारेकरान एक स्कीम केली गोल्डन जुबली दीन दयाल पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणून, तेन्ना आमी एक फायल स्टार्ट केली आमगे पंचायत घराची. लोकांक पयलींसान प्रश्न आसलो आनी 13 ते आज पर्यंत ती फायल चालू आहली. मोदें जानेवारी 6 तेमी एक भुमिपूजन म्हणून दवरली आनी ती फायल म्हाका दिसता तेन्ना GSIDC आहली, जावना. इलेक्शना उपरांत देड म्हयने म्हळ्यार सीएमागे टेबलाची आहली. सो फायनल एप्रुवलाक हांव तेशें आयकून येयला. सो सांगल्यान सीएमान तेजेर रिमार्क मारला आनी ती रिजेक्ट जाल्या. आमगे मागणी आहाय कोण पॉलिटिकली असली कामाचेर प्रेशर घालना. मुगे मागणी सीएमा कडेन जात जाल्यार तो रिवोक करचो रिमार्क आनी हांव पंचायत घर बांदून दिवचें. माकड नळे फोडटात, पंचायतीक ग्रामसभा घेवंक खंय जागो ना. पंचायत घर आमचें मोडून गेल्लें असो सारकें पावसा उदक पडटा, माकड असो नळ सगळे फोडो आहाय, रावपा मेळना, स्टाफा सारके त्रास जाताय. ना आमकां सारको पावना, बसपा मेळना, मिटींग वचून घेवपा मेळना, मंथली मिटींग वचून घेवपा मेळना आनी ग्रामसभा लोक वचून जायनाय त्या रुमा. इतली त्रास जाता आमकां. बेतूल नाकेरी साकून प्रुडंट मिडिया खातीर क्रिस्तानन पेडणेकर. 5 पिलर्स चर्चीचो डॉमिनिक जामिनार सुटलो तरी ताच्यो नाड्यो आवळूंक पुलिसांनी सुरवात केल्या. पुलिसांनी ताच्या प्रार्थना स्थळावेल्यान DVR आनी रजिस्टर बुक जप्त केला. फुडलो तपास चालू आसा. इगर्ज आनी घरांतल्यान कसलीच वस्तू भायर वचूंक जायना म्हूण कडक पुलीस बंदोबस्तूय दवरला. पुलिसांनी धर्मांतराच्यो कारवायो करपाच्या प्रकरणात जामिनार सुटिल्ल्या डॉमिनिकाच्यो नाड्यो आवळपाक सुरवात केल्यात. प्रार्थना सुवाते वयल्यान DVR आनी रजिस्टर बुक जप्त केला. We have attached the DVR and थोडे जे तेंचे तेजो रजिस्टर ते अटॅच केल्या. दॅट इज पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आनी आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा सध्या. गोंयांत धर्मांतर विरोधी कायदो जाय म्हूण हिंदुत्ववादी संघटना मागतात. कांय आमदारूय मागतात. ताचो विचार जातलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. धर्मांतराच्यो कारवायो खपोवन घेवचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्ली. डॉमिनिकाच्या कामाची पाळामुळा उस्तुपाक पुलिसांनी सुरवात केल्या. DVR आनी रजिस्टरांतल्यान पुरावे मेळटले ताचेर आतां पुलिसांची फुडली एक्शन. सध्या 5 पिलर्साची एंट्री गेट पुलिसांच्या ताब्यांत. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. आदी लायट आतां उदक. अदानी इंडियन ऑयल गॅस कंपनीन रस्तो खणटाना उदकाच्यो 4 पायपलायनी फोडल्यात. वास्को उदकाक हाल. खबर कळटनाच वास्कोचो आमदार दाजीन काम बंद उडयलें. PWDन रिपेर सुरू केला. हे आदी कंपनीन जमनी पोंदचो पावर केबल डॅमेज केल्ल्यान वास्को 22 वरां लायट नाशिल्ली. हांगा वॉटर पायपलायन हे जाली म्हणून आज कॅटेगरी केली की आमी ताका फोन करून सांगला की आतां आयच्या आज ही सगळीं तुमची कामां बंद जावपा जाय. तुमचें काम कितलें बरें आसलें जाल्यार लोकांक त्रास जाता जाल्यार ते सद्या बंद करात. तुमी कॉर्डिनेशन करात आनी आतां पावसा मागीरूच तुमी कितलें स्टार्ट करतले म्हणून 11 मागीर जी पिट्स हांगा ओपन केल्ली आसा ती सगळीं बंद करपा लायल्या. तांणी सांगलां 2 दिसां भितर आमी सगळीं पिट्स बंद करून कॉन्क्रिटींग करता आनी काम स्टॉप दवरता म्हणून. सो म्हाका इतलें सांगून दिसता की हाज्या मागीर अदानीचें काम सद्या चालू आसपाना आनी आफ्टर मॉन्सून सगळ्यांक एक टीम आपोवन म्हणजे उदकाचो डिपार्टमेंट, लायटीचो डिपार्टमेंट आनी हे अदानी गॅस पायपलायन हांकां सगळ्यांक एक जॉयंट बसका घेवन तांचो मनीस तांचे डिगींग चलता आसतना खंय डिगींग करप, खंय केबल आसा, खंय उदकाची पायपलायन आसा, हे सगळे कॉर्डिनेटेड करूनच फुडें सर म्हणून अशें तांकां आमी आदेश दिला. केन्ना तुमची मिटींग केन्ना आयज जाली काय? न्ही आज आमी ताका इमिडिएटली हांवें पळयतकूच पयलो फोन केल्लो. पयर ताका आमी सांगिल्लें पूण आज ताका सांगलें इमिडिएट स्टॉप करून हे बंद करा म्हणून. आतां पावस येतलो फाल्यां उदक जातलें, रस्त्यार उदक म्हणजे ही मेन रोड आमचो हो मेन रोड सपोज अशें सायडींतल्यान वचचें पडलें एक्सिडंट जावंक शकता. सो इमिडिएटली तांकां बंद करपाचे पयलीं आदेश दिल्या आनी म्हाका दिसता बाय फ्रायडे सॅटर्डे हे सगळें बंद जातलें उरलें आनी मागीर बाकीचें काम पावसा मागीर स्टार्ट जातलें.
ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.